आणि दुसरी गजाल एज फार एज द इन्फ्लुएन्सर पार्ट इज कन्सर्न, a friend of mine who is very well connected in the tourism industry give me a very interesting theory. आणि ती थिअरी खूप इम्पॉर्टंट आसा. तो म्हणटा की पयसो लागता न्ही ह्या गजाली खातीर. हे इन्फ्लुएन्सराक इतली सगळे इन्फ्लुएन्सर इतली व्हडल्या लेवलाचे जेन्ना उलयता तेन्ना की अशी एक 2-3 टुरिजम रिलेटेड कंपनीज आसा ज्यो तुगेल्यो भायल्या देशांनी, तातूंत मागीर तूं ताका थायलंड म्हण किंवा तुगेले मालदीव्स म्हण, श्रीलंका म्हण, अशी जे अर्मेनिया म्हण अशी जाग्यांनी त्यो ऑपरेट करतात. हांगच्यान तांकां ट्युरिस्ट थंय वचचो पडटा. आनीक तांचे खातीर गोंयांतल्यान जर तुवें जो ट्युरिस्ट येता, द प्रोफायल, द कायंड ऑफ ट्युरिस्ट दॅट इज कमिंग टू गोवा इज एक्झॅक्टली द कायंड ऑफ ट्युरिस्ट दॅट कॅन शिफ्ट फ्रॉम गोवा टू मे बी श्रीलंका, गोवा टू मे बी थायलंड. आणि तांणी हे ऑर्गनायज्ड कॅम्पेन स्टार्ट केलें टू से दॅट बाबा, कारण खुबशे इन्फ्लुएन्सरांनी आपलो व्हिडिओ सोंपयतना ते इतलेंच सांगनात की गोंया वचनाका किंवा गोंय वायट म्हणून. ते हेंय सांगता तुका पूण तुमी टेन्शन घेनाकात, तुमच्यान हांगा वचपा जाता, तुमच्यान थंय वचपा जाता आनी थंय इतलेच टिकेट. सो ही जी कॅम्पेन आसा, मे बी देर आर मे बी कपल ऑफ टुरिजम रिलेटेड कंपनीज जाणे आपल्या आंगार घेतला की आमी ही कॅम्पेन चलयतले आनी गोंयाक येवपी जो डिसेंट ट्युरिस्ट आसा, जाचे कडेन स्पेंडींग कॅपेसिटी आसा, ताका सांगतले की चल पुरो गोंया वचून आतां खंय तरी दुसरे कडेन या, तुमकां चड बरी लोकेशन्स मेळटलीं, चड सवाय पॅकेजीस मेळटल्यो. आनी हो एक प्रश्न आसात न्ही जॉयल बाब, एक्सपेन्सीव जाला गोंय, ही रियलिटी न्ही. आनी फाल्यां जेन्ना तूं एक कॉम्पिटिटीव मार्केटा भितर आसा आनी इफ देर इज अनदर कंट्री which is first of all the comparison itself is unfair. Goa is not a country, but because of the kind of profile of tourists that we are getting, we are competing with another country. We are not competing with another city. We are not competing with another small state in a country. We are competing with other countries. Expensive झालात न्ही गोंय. हेवी तुवें जे म्हळें ओवरबोर्ड गेल्यात म्हणून गजाली. The price point is also something that's a part of it. Pramod, expensive झाला, पण when you are coming for a holiday, I don't think that would be a concern. म्हाका दिसता एक when you are looking at a good holiday package, you will not differentiate between 5,000 and 10,000 rupees, or a few, unless there is a marked difference in lakhs of rupees where you say, you know, you are spending 1 lakh somewhere and you are spending 2 lakhs in Goa. असलो तर 50% असो हे जाल्यार, if a marginal increase, I don't think people will mind it. But the biggest concern here is lawlessness. आमचे मातशे इनडिसिप्लिन खूब जाला. इफ यू गो टू अदर डेस्टिनेशन्स, तेंची मातशे शिस्त आसता, सिस्टम जाग्यार आसता. हिंगा आमचे मातशे सिस्टम्स मातशे हल्ल्या आनी इट बिकम अ फ्री फॉर ऑल झोन. अ टुरिस्ट कॅन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स इन गोवा. You want to sleep on the roadside, you want to cook on the roadside, you want to do all sorts of things here, which you may not be able to do elsewhere. Correct. So करपूय न्हू. So थिंगा मातशें आमचें चुकलां. If we can get our things right, I think tourists will definitely come back to Goa. I don't think there should be any reason not to come to Goa. There is. I as a journalist, I don't see any kind of a reason for a tourist to run away from Goa, because for a party goer, for a holiday, you have got everything what you want in Goa, and that kind of a freedom you have. Yeah.